म्युन्सिपालिटी टेबल टेनिस खेळतात. बरोबर हा कसं तुझें नाव कितें तूं खंय रावता वास्को दोगूय आयज पयले फावटी गोवा विधानसभेक आमी रॅम्प तयार केल्ले आसा आनीक दिव्यांग फ्रेंडली विधानसभा इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसा. हांगच्यान तांकां लिफ्ट जातले किंवा बाकीचे रॅम्प जाय, तांकां बसपाची वेवस्था, आसन वेवस्था आमच्या सभागृहान भितर आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज आमी तयार केल्ल्यो आसात. म्हाका दिसता की अशे तरेची सुविधा निर्माण करपी एखादे वेळ खबर ना आमकां, पूण प्रोएक्टिवली हें काम केल्लें आसा. ती गोवा विधानसभेन आमी तांकां खंयच्याय दिव्यांग भुरग्यांक, दिव्यांग जाणट्यांक वचपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लें आसा, रॅम्प केल्लें आसा, आसन वेवस्था केल्ली आसा. तांकां हाडपा खातीर आमी स्पेशल इलेक्ट्रीक व्हेकल्स केल्ले आसात. हे जे चेअर आसा त्या चेअरान ते डायरेक्ट त्या रिक्षान वतात, EV व्हेकल, आनी ते हांगा येवन ड्रॉप केले नंतर तांकां कसलेच तरेचो मुवमेंट लिफ्ट करून दुसरे चेअरान घालपाचें ना. ते व्हेकलान येतले, हांगा गेट डावन जातले, हांगा रॅम्पा वयल्यान वयर चडटले, सभागृहान भितर गॅलरीन भितर वतले आनी परत त्याच वाहनान ते वतले. सो आयज सुरवात आमी करतात. आमचे मदीं माननीय सभापती रमेश तवडकर जी आसात, आमी हे एक स्टेप आमी तांच्या आदेशा वेल्यान दिव्यांग आमच्या स्टेट कमिशनरान आयज ही सुविधा निर्माण केल्ली आसा. आनी ही सुविधा निर्माण करता आसतना फक्त 2-3 दिसां भितर वो म्हणजे इमर्जन्सी हाजेर केल्ले आसा. पयर आमच्या नोटिसीन आयलें की एक भुरगो दिव्यांग आयलो हांगा आनी ताका ती गैरसोय जाली, आनी ही गोश्ट जेन्ना स्टेट कमिशनराच्या निदर्शनान आयली तेन्ना 1 विका भितर ही सुविधा आमी गोवा विधानसभेन निर्माण केल्ली आसा. आमी केली. कांय पत्रकार भावांनी सुद्दां हो विशय आमच्या समोर हाडिलो आनी तो प्रस्ताव समाज कल्याण मंत्र्यान आनी आमचे कमिशनर आसा गुरुप्रसाद पावसकर हाणें त्याच दमान आमकां रिक्वेस्ट करतकीच हो प्रस्ताव मानून घेवन हे सगळे गोश्टी घडिल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता ज्या प्रमाणे आज आमच्या विधानसभेक विद्यार्थी येतात, ज्या प्रमाणे हांगा समाजांतले वेगवेगळे घटक येतात आनी आज तशाच प्रकारे दिव्यांग सुद्दां जे आसा न्ही तांकां इजिली विधानसभा पळोवपाचें कामकाज पळोवपाची संदी मेळची. आनी आज प्रत्यक्ष तो दीस आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे म्हणजे हाजे फुडें म्हणजे समाजाचो खंयचोच फ्रॅक्शन जो आसा विधानसभेचें कामकाज पळयनासतना किंवा ह्या डेमोक्रेसीक पार्टिसिपेट जायनासतना घडचो ना अशा प्रकारचे कायदे आमी घेतले. त्यामुळे आज खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आमचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष वेळसा हांचे कारणान कौतूक करपाक जाय. पेशंटान थँक्यू म्हणटा. ओके, आनी हे एक्सेसिबिलिटी नॉट ओन्ली ऑन दीस प्लेस बट सगळ्या जाग्यांचेर करची ही मागणी करता. मिनिस्टर येण्याच्यान सुभाष फडणवीस जाल्यार तेन्ना पळयता की खुबशे जे डिसेबल आसा ते करपाक स्टार्ट केल्ले आसा. हय, पर्पल फिस्ट एक लँडमार्क हें जालो प्रोग्राम जालो जे कारणाक लागून खुबशे जे एक्सेसिबल नासले बिल्डिंग्स आनी बाकीचे हॉल्स आनी बाकीचे इवन पेमेंट्स ते खुबशे एक्सेसिबल केले. इवन बीच एक मिरामार आसा तो पासून पार्शली एक्सेसिबल जालो. ओके, आनी मिनिस्टर येयल्लो म्हाका दिसता खुबशे डेव्हलपमेंट जाला. ना तुमकां विचारचें म्हणल्यार आतां असेंब्ली कॉम्प्लेक्स जाला, सो तुमचेय नजरेन आसतलें की सरकारान थोड्यो जागो आसा ज्यो एक्सेसिबल करच्यो, तुमकां अडचणी येता आसतल्यो अश्यो खंयच्यो बीन आसा काय म्हणून? तश्यो खुबशे जागा आसा जेका काम करचें पडटलें. थोड्यो एक्सेसिबल पार्शली आसा जेंचेरूय काम करूंक जाय आनी थोड्यो बिलकूल ना. ना सरकाराच्या हातीन त्यो म्हणटा, प्रायवेट म्हणिना हांव, सरकाराच्या हातीन. प्रायवेटाचेच म्हणटा, गव्हर्मेंट ऑफिसाच्याच बद्दल उलयता आनी पब्लीक ज्यो बिल्डिंग्स आसा, पब्लीक प्लेसीस आसा तेंच्याच विशयी उलयता. खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो करच्यो.